नमस्कार. प्रुडंटाच्या या खासा कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशें तुमी जाणा की पणजेन 29 जानेवारीच्यान सायन्स फिल्म फेस्टिवल सुरू जाला आणि आयज ह्या फेस्टिवलाचो दुसरो दीस जावन आसा. आमी ह्या खासा कार्यावळींतल्यान ह्या फेस्टिवलाच्यो खासा ग्लिम्सीस तुमच्या मुखार दवरता. जशें की पयले दिसा आमी पळयले अनेक एक्टिविटीज जावं, वर्कशॉप जावं, एक्झिबिशन्स जावं ह्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलाच्या निमतान हांगा आयनॉक्स कोर्टयार्डान सुरू आशिल्ले आमी पळयता. सो आयज ह्या सायन्स फिल्म फेस्टिवलाच्या दुसऱ्या दिसा कितें खास आसा ते आमी ह्या आयच्या खासा कार्यावळींतल्यान पळयतली. I'm Sangeeta Abhyankar. I'm actually a biology teacher, life member of Vignan Parishad, Vignan Bharati, both. And past 10 years, I'm involved with the Science Film Festival of India as a part of organizing team. And mostly I look after hosting the inaugural valedictory or moderating the sessions or scientist interaction which is there after screening of the film. Actually, that is the beautiful part of watching any film in a festival, because otherwise now we get the films, sci-fi films to watch even on OTT platforms, but when we watch the same film here followed by a scientist from the same film on which theme that film is based, that scientific interaction and the school children especially, the way they ask questions and to know their know-how and the doubts, it is really mesmerizing experience for me as a moderator there for such sessions. And I have always enjoyed interviewing these people either live here in the during the screening of films or for Prudent Media also. Once I remember interviewing the principal scientific advisor to Prime Minister's office, the former one, Dr. R. Chidambaram. I have interviewed for Prudent also and here also. Like this, I have interviewed many ISRO scientists, many scientists from BARC. Now this time, I think we should get opportunity to interview Dr. Nandini Harinath, who is from ISRO, who was leading the Chandrayaan mission. Then tomorrow for valedictory, we are having Tess Thomas, whom we proudly call as a missile woman of India. So if she is the chief guest for valedictory, and if we get opportunity, we can even interview her. That's my dream come true event this year it will be. Another thing I would like to tell is the wonderful workshops which are carried out in different locations around Inox and ESG, which is giving great opportunities to Goan students free of cost in their own state. They just have to come to the capital city Panji and then everything is there on the platter for them. If we were in some other states or we had to travel somewhere for such workshops to different places in India, but here the workshops come here, the resource persons come here, and the Goan students are getting benefit of that. That is the best thing. And this is the 10th year of this Science Film Festival of India, which was started 10 years ago, and the concept was by late Jayant Rao Sahasrabuddhe of Vignan Bharati along with late Manohar Parrikar, who was the Chief Minister of Goa then. And since then this journey is going on and it has reached the decade now. So in a way it is a scientific festive mood wherein we are all enjoying being a Karyakarta. This is all voluntary work that we do, and we are also lucky to be deputed by our institutions and the managements to do this work. It's a great opportunity that India's Science Film Festival is conducted in Goa. It's an opportunity of amalgamation of the science and the film together, so that understanding of science in a better way is known to the students, children of this generation, wherein the curiosity of science gets developed in them, and an innovative spirit, knowing about what exactly how this films are giving the meaning to the science. So all this benefits the young generations to learn and become more curious and inspire them to be transformative in knowledge and turn out to be a future innovators. That's the aim in having the science film festivals.
it gives when it is demonstrated in a film form, it is giving more knowledge in depth. How it is created and why it is done is known to them. It was really nice that children of this generation were very curious to know about what made me think about to be a scientist. So they were curious to know and learn from us and what motivated me to take up this. So the queries were towards what made you think, and they wanted to know more about this field. And this generation is full of knowledge around them. We need to only guide them to the proper channel of their thought process, and that for this type of events like that helps them to model them towards or nurture them towards scientific. Now, if you see in this last 4 days, the number of students who have come and interacted, number of scientists who have come and shared their knowledge, so all this is an opportunity for the students. So they are in the world of knowledge around, and if we can properly support them and nurture them in the way they need to take up their scientific endeavors, so this science film festivals helps them a lot. And last but not the least, what message you would like to give today for today's generation? No, they need to be focused on what they want to become. Decisive mind to whatever they plan or whatever they decide to be in their future, they can become, because the opportunities are very many around them. So they need to learn and take their step towards their career. सायन्स विलेज जो 30, 31 आणि 1 असे 3 दीस चलतलो. ताचो चड भर आसा तो गांवच्या वाठारांतले स्कुलांतले 9वेचे आणि 11वेचे स्टुडंट्स. 50 भुरगे 9वेचे आणि 50 भुरगे 11वेचे असे 2 गट ह्या 3 दीस चलणाऱ्या सायन्स विलेज प्रोग्रामात सहभागी जाल्या. तातूंत वेगवेगळी सेशन्स तांच्या खातीर आसतली, तांकां करून ज्या भुरग्यांक पुस्तका भायर विज्ञान जे आसा, वेगवेगळ्या एक्टिविटींतले विज्ञान आसतले, सरभोंवतणीतले जशे सायन्स आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले, ICAR आसतले, तांकां भेट हातूंतल्यान शिकप. आनी त्या शिवाय आमचे कडेन पुणा, मुंबई आनी अशा भागांतले एक्सपर्ट आनी गोंयचेय आसात. तर ते एक्सपर्ट सायन्स किट्स भुरग्यांक दिवन तांचे कडल्यान वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स, तांचे कडल्यान डेमॉन्स्ट्रेशन्स अशे सगळे घेतले. तातूंतल्यान ल्हान ल्हान तांच्या पुस्तकांतलेंच विज्ञान, पूण ते पुस्तकां भायर हाडपाचो तो सगळो 3 दिसांचो प्रयत्न आसतलो. तातूंतल्यान भुरग्याची क्युरियोसिटी, भुरग्याची इंट्रस्ट सायन्सा भितून डेव्हलप करप, आनी फुडें त्या भुरग्यांनी अशे ल्हान ल्हान टॉयसांतल्यान म्हणजे खेळण्यांतल्यान विज्ञान, आनी अशा पद्दतींतल्यान हे सगळे 3 दिसांचो जो उपक्रम आसा तो जातलो. त्या इन्वॉल्वमेंटांतल्यान लर्निंग सायन्स, विज्ञान शिकप अशें सगळो तो प्रयत्न आसा. स्टॉलाचेर आमी जिवामृत प्रिपरेशन दवरला, दशपर्णी अर्घ दवरला आनी बिमलाचे सरबत. सो हांगा आमी एक्चुअली आमी कॉलेजीन आमी ऑर्गेनीक फार्मिंगाचो कोर्स इंट्रोड्यूस केला. सो वॉट एवर वी आर डुईंग, म्हणजे जे कितें आमी कॉलेजीन आमी प्लांटेशन करता ते सगळें आमी ऑर्गेनीक करता. सो वी आर फॉर दॅट वी आर युजींग कावडंग यूज करता आनी वर्मी कंपोस्टींग. सो हांगा आमी जिवामृत तयार केला. सो तेतून आमी कावडंग, काव युरीन, बेसन, जॅगरी आणि उदक यूज केला, आणि ते मिक्स करून ते एक 4 दिवस फर्मेंट करपाक दवरप आणि त्याचे मागीर ते यूज करप. सो ज्या प्रमाणे झाडां आसा, क्रॉप आसा, त्या प्रमाणे डायल्यूट करून ते यूज करप. सो तेका लागून कितें जाता, मायक्रोब्स चड ग्रोथ जाता, फास्ट बरी जाता तेंची. आणि दीस इज अ मेन पार्ट ऑफ अवर ऑर्गेनीक फार्मींग. सो हितून मागीर आमी दशपर्णी अर्घ तयार केला. सो दशपर्णी अर्घान आमी वेगवेगळ्या 10 डिफरंट झाडांची आमी पानां यूज केल्या,
सो ती पानां आमी काव युरीन वॉटर आनी काव डंग हितून आमी फर्मेंट करपाक दवरली. सो ताका लागून दिसासून एक दिसा ते स्टर करपा जाय. सो ते प्रिपरेशन 21 दिसान रेडी जाता आनी ते मागीर गाळून मागीर तेचे आमी दीस कॅन यूज एज अ ऑर्गॅनिक इन्सेक्टिसायड. म्हणजे आमी केमिकल फर्टिलायझर किंवा केमिकल पेस्टिसायड यूज करच्या पेक्षा आमी हे ऑर्गॅनिक यूज करप. सो ताका लागून कितें जाता एनवायरमेंटल बॅलन्सूय मेंटेन उरता. तितूंतले जे मायक्रोब्स आसता कावडंगान ते तेची ग्रोथ वाडपा खातीर आमी बेसन आनी गोड घालतात. ताका लागून तेची ग्रोथ फास्ट जाता. काव युरीन घालता. काव युरीन घातले की कावडंग बेसन ऍड करप. जॅगरी घालप तितून आणि हँडफूल ऑफ सॉयल. आमी वडाच्या झाडां खालची घेतल्या म्हणजे फर्टायल आसपा जाय. म्हणजे भितर मायक्रोब्स चड आसता न्यूट्रियन भितून ऍड जाता. बाकी सगळ्याचे आमी ज्यूस करताले. सो हेय करून पळया म्हणून आमी हें बी केलें आशिल्लें. आमी ते प्रॅक्टिकलाक आमी यूज केलें. भुरग्यांक प्रॅक्टिकल दाखयलें न्ही तेन्ना बिमलां घेतिल्लीं. बिमलां वॉश करून ती बरी तांचो ज्यूस काडला आनी आमी शुगर सिरप तयार केलें. तें थंड जालें म्हणटकीर तातूंत हें दोनी मिक्स केलें आनी फिल्टर केलें आनी मागीर बाटल्यान व्हरून दवरलें. आनी हाजें डायल्युशन कशें 1:2 म्हणजे 1 पार्ट ज्यूस अँड 2 पार्ट वॉटर. पण ही ॲक्च्युली कॉन्सेप्ट कोणाची, कशें सुचले बिमलाचे ज्यूस करप? बाकीचे करतात न्ही, बाकीच्यांचे ज्यूस करतात न्ही म्हणटकीर आमी हेंय करून पळया म्हणून आमी हें केलें ज्यूस. करमलाचे बी आमी करमलाचे बी करतात. करमलाचो ज्यूस करतात. फूड आसा पळय तेचे आमी पिकल करू शकता, सरबत करू शकता. सो देर इज अ वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर प्रोसेसिंग. सो आनी एग्रीकल्चर प्रॉडक्ट जे आसा पळय ते एज इट इज विकना पेक्षा ते जर प्रोसेस करून विकले तर ताका चड मार्केट व्हॅल्यू मेळटा आनी रिटर्न्स मेळटा. सो दॅट इज अ मोर गूड इनोवेटीव. आनी हें वेस्ट वता न्ही भायर अशें खंय. आतां गांवांनी बी अशें खूब पिकता पळय पूण तें वेस्ट वता. तो असो यूज केला जाल्यार लोकांक बरें पडटलें हें करून. म्हणजे कमी खर्चान आमकां चड प्रोडक्शन मेळूं शकता, चड रिटर्न्स मेळटा. हो जो बिमलाचे आतां हांवें सरबत पिलें खरेंच टेस्टी आसा. आमी चड करून आतां जी कोल्ड ड्रिंक पितात ती पिवपाची आमी स्टॉप करपाक जाय आनी भुरग्यांक आमी असले जे नॅचरल कितें आसा ते पिवपाक आमी तांकां मुखार काडपाक जाय. सो आमी हो एक ऑटो एक्वा टँक क्लिनराचो प्रोटोटायप केला. आतां आमी गोंयान पळयता सगळेच कडेन वॉटर टँक्स आसता. सो आमी ते वॉटर टँक क्लीन करपाक एक तर भितर लेबर धाडटा. एकदां आमी भितर लेबर धाडलो जाल्यार लेबराक घाम येता तो भितून स्प्रेड जावपाक शकता. ते अनहायजेनीक जाता. सो आमी हो ऑटोमॅटिकली वर्क जाता तसलो प्रोटोटायप केला. सो जेन्ना आमी घरा कडेन स्विच ऑन करतले हो आमगेलो मायक्रो कंट्रोलर ताका पावर सप्लाय येतली आनी तो ह्या गियर मोटराक सिग्नल धाडटलो आनी सकयलो क्लिनींग प्रोसेस स्टार्ट करतलो. एकदां तो क्लिनींग प्रोसेस स्टार्ट जालो हे ब्रशीस आहा ते सायड वॉल्स क्लीन करतले आनी सकयलो बॉटम क्लीन करतलो. आनी एकदां तुमचो थ्रू आवट द प्रोसेस न्हू भितर एक UV लायट आहा ती चालू उरतली. सो आतां हांव म्हणटा की हेजो आमी मायक्रो कंट्रोलर आहा तो पळोवन घेवचे. सो हांगा आमी एक यूज केला तो मोटर ड्रायव L298N आर्डिनो उनो आनी एक 2 9 वोल्ट्साच्यो बॅटऱ्यो जो हेका ऑपरेट करता. आतां तो सकयल वयता वयता फूल क्लीन करतलो इल्लो 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 करून. सो आतां ताका 1 मिनीट सकयल वचपाक परत तो आतां मागीर परत रिवर्स जातलो आनी परत येतलो वयर. अशें करून तुमचे सगळे क्लीन जातले. तुमी पयलां आसतलें की सायडीक ताका एक ब्रशीस आसतात ते सायड वॉल्स क्लीन करता आनी सकयल ब्रशीस आसात ते बॉटम सरफेस आसा तो क्लीन करता. आतां भोंवता भोंवता आमकां चिंतलें की हे टँक कशें तरी क्लीन जाता आसतलें आनी भितर लेबर वयता सो तांकां हार्मफूल वयर वचून तो थोडे पडटा केसीस जाता. सो आमी म्हटलें की हो एक तयार करया म्हणून आमी असो ट्राय केलो. पण ही एक आयडिया सुचप आनी ते प्रत्यक्षान येवप हेका कोण तरी तुमकां गायडन्स जाय पडटा. सो तो गायडन्स तुमकां कोणा कडल्यान मेळ्ळा?
आमचो कल्पेश सर बायोलॉजी शिकयता आमकां. तेंच्यांनी आमकां मातशें गायडन्स दिली, सगळे मटेरियल्स अवेलेबल करून दिले. सो तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. सो तुमकां रिसंटली लोकोत्सव जाला थंय ह्या प्रोजेक्टा खातीर थंयसरूय तुमी डिस्प्ले केल्लो, थंय तुमकां अवॉर्ड मेळ्ळा आनी जायते अवॉर्ड्स तुमकां मेळ्ळा. त्या विशयी आमकां मातशें सांगात. सो लोकोत्सवान न्हू आमकां सेकंड प्लेस गावली. थंय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान जजीस येयलेले. आमी तांकां आमच्या वांगडा थंय बाकीच्यो बरे प्रोजेक्ट आसलेले. थंय बेसिकली ते कितें पळयता, आमगेलो प्रॅक्टिकल कॉन्सेप्ट एक्चुली प्रॅक्टिकल जावपाक शकता काय ना. सो आमी तांकां एक्सप्लेन केलो. जजीसांनी डिसिजन घेतलें आनी आमकां सेकंड प्रायज गावलें थंय. तशेंच आमी वेस्टर्न इंडियाकू गेलेले. थंय आमकां थर्ड प्लेस गावली. ती आमगेली ऑल गोवा आसलेली सायन्स फेर तो. सो तेंच्यांनी आमकां थोडे क्वेश्चन्स विचारले. आमी तांकां आन्सर्स दिले तेंचे आनी तांकांय दिसलो आमचो प्रोजेक्ट एक प्रॅक्टिकल स्केलीचेर जावपाक शकता म्हणून आमकां तेंच्यांनी थर्ड प्रायज दिल्लें. आनी आतां आमी होच प्रोजेक्ट घेवन मुंबय डिस्प्ले करपाचे. तुमी कितें एक्सपेक्ट करता आतां ह्या प्रोजेक्टा उपरांत? प्रोजेक्टा उपरांत की आमी एक सक्सेसफुली थंय सुद्दां मुंबय फर्स्ट प्रायज काडचे. कित्याक आसा प्रॅक्टिकलिटी आनी हो फर्स्ट आमचो इनोवेटीव आयडिया. अशें पयलीं कोणाक येवंक ना तकलेन. सो तेंच एक्सपेक्ट करता की बरो मेळ्ळी म्हूण प्रायज. ऑगस्टान प्रोजेक्ट केला. सो आमकां 3 म्हयने लागले हें करपाक. लायला न्हू. थंयच्यान एक ड्रिपींग सिस्टम म्हणटा येता. थंयच्यान हांगा अशें वॉल्सार पडटा आनी हेल्प जाता क्लीन करपाक. हो प्रोजेक्टाचं नाव आसा ऑर्गेनिक वेस्ट टू वास्ट यूज. हो प्रोजेक्टान आमी ऑर्गेनिक वेस्टा पासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता. आता ऑर्गेनिक वेस्ट कित्याक तर पंजाब आणि हरियाणाच्या सायडीचे शेतकरी आसा ते तेंचे ऑर्गेनिक वेस्ट शेतानूच बर्न करता. ते खातीर खूब पोल्युशन जाता. ते प्रॉब्लमा खातीर आमी हे प्रोजेक्ट केला. हे प्रोजेक्टान ऑर्गेनिक वेस्ट पासून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता. पयली थंय आमी इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनिक वेस्ट बर्न करता आनी जेन्ना ते बर्न जाता तेन्ना हो सोलर पॅनल आसा ते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक लागता आनी ते इलेक्ट्रिसिटी आमी आमचे घरान वापरपाक शकता. सेकंड आसा ते हीट. तो हीट आसा तेजे यूज आमी वॉटर टू स्टीम कन्वर्ट करून टर्बायन रोटेट करपाक शकता. थर्ड आसा ते स्मोक. सो फॉर ए स्मोक थंय आमी चिमनी फिट केला. ते चिमनी सगळे स्मोक ओडून घेता आनी ते कार्बन फिल्टरान ट्रान्सफर करता आनी ते कार्बन फिल्टर सगळे जे कार्बन स्मोक आसा तेजेन कार्बन सेपरेट करून घेता आनी उरलेले गॅस आमी अंडरग्राउंड दी अर्थ स्टोर करता. मागीर ते कार्बन आसा तेजे पासून आमी डायज करता आनी लास्ट आसा ते एश. एज वी नो एस इज अ गुड टायप ऑफ मॅन्युअर. सो ते एस आमी आमच्या शेतान वापरपाक शकता. ते बंद जाता तेन्ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक लागता. इंडिकेटर आनी हांगा सोलर पॅनल DC करंट जनरेट करता. ते DC टू AC कन्वर्ट करून हांगा हे DC AC वोल्ट मिटर आसा. नाव अराउंड 150 AC वोल्टेज हांगा प्रोड्यूस जाता. 150 AC वोल्टेज ते आमी आमच्या घरान वापरपाक शकता. सो हो प्रोजेक्ट तुमी केन्ना केलो? हो प्रोजेक्ट आमी फाटले वर्सा केलो नोव्हेंबरान. सो पण ह्याच्या फाटली म्हणजे ही आयडिया ओवरऑल कोणाची असली? आयडिया तुमकां कशी मेळ्ळी आनी फुडें हो प्रोजेक्ट प्रत्यक्षान येवपा खातीर कोणाचो गायडन्स मेळ्ळा? हे आयडिया हांव आनी न्यूज पळयले की जे हरियाणाच्या सायडीचे शेतकरी आसा ते आपले ऑर्गेनीक वेस्ट बर्न करता. ते आमकां मागीर सोद लावन आयडिया मेळ्ळी की आमी हे प्रोजेक्ट करपाक शकता आनी ते प्रोजेक्ट करपाक आमचे स्कुलाचे टिचर्स आसा आनी आमचे हेड मिस्ट्रेस आसा तेणी हेल्प केला. सो आतां मेरेन तुमी हो प्रोजेक्ट खंय डिस्प्ले केला आनी तांकां आनी हो जसो की हांवें म्हणलो की अवॉर्ड विनींग प्रोजेक्ट जायते अवॉर्ड्स तुमी मेळ्ळ्यात ह्या प्रोजेक्टा खातीर. सो ताच्या विशयी मातशें. हो प्रोजेक्ट पयलीं बालभूषण अवॉर्ड हो प्रोजेक्टाक मेळ्ळा. मागीर ते प्रोजेक्ट इंटरनॅशनल मॅकेथलॉन रोबोटिक्स एंड सायंटिफीक कॉम्पिटिशन आशिल्ले थंय आमी व्हेला तो बेंगलोरून
आनी ते बेंगलोरान आमकां 3rd प्रायज मेळ्ळा. मागीर ते वेस्टर्न इंडिया सायन्स फेअर आशिल्ले आतांच डिसेंबरान, थंय आमकां 1st प्रायज मेळ्ळा. मागीर डॉन वास्को कॉलेजीन सायन्स प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन आसली, थंय आमकां 1st प्लेस. LPG gas leakage detector. In what happen, most of the area the LPG gas cylinder start leak and can blast the whole house. So to prevent, I have made this system. Means in this system I have used the sensors for sensing the gas, servo motor for controlling the gas knob, exhaust fan for ventilating the gas, alarm system and all the system. ते एक तर वास्को केस आशिल्ली न्हू ते, सो द घर ब्लास्ट जाल्ले हेज पर, सो म्हाका ती आयडिया येयली, सो तेजेर हांवें वर्क करून हे प्रोजेक्ट केला. आणि केन्ना केला तुवें हो प्रोजेक्ट? एज फाटल्या म्हयन्यात केल्लो. सो आणि साधारण कितलो वेळ लागलो आणि कोणाचो गायडन्स मेळ्ळो तुका? वेळ म्हणजे एक 4-5 दीस आनी गायडन्स मम्मा डॅडा आनी सर. आय विल शो इन द वर्किंग. When the gas leak is detected, the sensor will automatically sense the gas and turn off the regulator. Exhaust fan will be turned on. Alarm will be there. And if you are out of house, you will get a call. हो एक ऑटोमॅटिक वॉटर डिस्पेन्सर जो आमच्या MIBKच्या NSQF भुरग्यांनी केला. डायरेक्ट ऑटोमॅटिकली वॉटर डिस्पेन्स करता, सो दॅट वॉटराची वेस्टेज जावपा जायना. स्कूल्स कॉलेजींनी खूब जाण भुरगे जेन्ना टॅप ओपन करता तेन्ना उदक वेस्ट जायत उरता. सो ह्या प्रोजेक्टांतल्यान आमी तो वेस्टेज कमी करपाची ट्राय करता. हितून आर्डिनो प्रोग्राम कंट्रोल आनी सेन्सर्स घातल्या, मायक्रो कंट्रोलर, आनी बेजिकली तो एक कप डिटेक्ट करता. कप डिटेक्ट करता, तेतून वॉटर पोर जातकीर जेन्ना आमी एक कप सायडीन काडटा तेन्ना ते ऑटोमॅटिकली ऑफ जाता. This is automatic doors opener. In this we can sense the key and open the door and turns the lights on in it and automatically close. या आम्ही ऑफिसान बी यूज करू शकता, ऑफिसान जावं स्कुलान बी. आमचे स्कूल गव्हर्मेंट हायस्कूल PM श्री गव्हर्मेंट हायस्कूल कासारपाल, आणि आम्ही आज जो प्रोजेक्ट हाडला हो डिसअसेंबली ऑफ मारुती 800 गियर बॉक्स. सो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, मेन शाफ्ट आनी गियर बॉक्स टोटल विथ डिफरन्शियल आहा. भुरग्यांक हे आमी लर्निंग टूल एज अ यूज करता स्कुलान, सो दॅट भुरग्यांची प्रॅक्टिकल पळोवन ती ग्रास्पिंग लेवल वाडपाक जाय म्हणून. सध्या आमच्या भुरग्यांनी 2 प्रोजेक्ट केलेले आसा. एक जावन आसा कॅपेसिटी पावर्ड बॅटरी. हातून कितें आसा, इन्स्टेड ऑफ नॉर्मल बॅटरी आमी ही बॅटरी यूज करूं शकता. ओके, एज अ कॅपेसिटर कितें फंक्शन कितें, तो चार्ज रिटेन करूं शकता आनी चार्ज दिवं शकता, सप्लाय दिवं शकता इन केस ताका कॉन्स्टंट पावर सप्लाय मेळटा जाल्यार. आनी दुसरो प्रोजेक्ट म्हटल्यार आमचो कट सेक्शन ऑफ एक्टिवा इंजीन. हे 4 स्ट्रोक इंजीन. आतां भुरग्यांनी कितें केलां, इंजिनाचो केसिंग आसा पळय तेजे कट पिसीस केला. तातूंत तुमकां आतां वेरियस कंपोनंट्स दिसता, जशे पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रँकशाफ्ट आनी दुसरे कंपोनंट्स जशे की ब्रेक दिसता. हातूंत तुमकां जेन्ना ऑपरेशन जाता पळय इंजिनाचें तें आमकां सगळें कळटा. की ऑन आसा, पावर स्विच ऑन करा. हांगर सिलेक्टर स्विच आसा, फॉवर्ड मोड, रिवर्स मोड. सद्या फॉवर्ड मोड आहा आनी हो एक्सेलरेट केलो काय आमचो मोटर रोटेट जाता. सो एक्सेलरेट करता आसतना जर आमी ब्रेक एप्लाय केलो जाल्यार पावर कट जाता. परत ब्रेक रिलीज केलो काय परत मोटर चलता. हो प्रोजेक्ट जावन आसा वॉकिंग मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रीक व्हेहिकल.
सो हो आमचे 10th स्टँडर्ड भुरग्यांचो ऑटोमोबायल प्रोजेक्ट हा प्रिपेर्ड दीस इयर. ह्यातून तुमकां सगळे इलेक्ट्रीक स्कुटरीचे सगळे मेन जे पार्ट्स आसता पळय ते पळोवंक गावता आनी ते ऑपरेट कशें जाता पळय ते सगळे हेजेर एक्सप्लेन जाल्लेले आसा. आमी हो प्रोजेक्ट केलेलो आसा आमच्या स्कुलान स्टँडर्ड 9th आनी स्टँडर्ड 10th ह्या भुरग्यांनी मेळोन. ही जी आसा ती इलेक्ट्रीक बायक हेजें नांव आमी दवरला ट्रिडंट म्हटल्यार आमी त्रिशूल म्हणटा तेका तो फुडल्यान त्रिशुलाचो लूक दिला आनी 3 म्हटल्यार 3 स्क्रॅप गाडयेंचे पार्ट्स आमी घेतले आनी एक गाडी केल्या. हो एक प्रोजेक्ट आसा आनी तेज्या वयर आमी इनोवेशन केलां की इलेक्ट्रीक बायक विथ ट्रॅफीक सिग्नल म्हटल्यार ज्या जाग्यार आमकां 1 दीस किंवा 2 दीस खंय जात्रा आसता नाजाल्यार इनॉग्रेशन फंक्शन आसता नाकाबंदी बी केल्लेली आसता त्या जाग्यार ट्रॅफीक पुलिसां कडेन सपोज असली बायक आसा जाल्यार ही बायक त्या जाग्यांचेर व्हरोंक आमी ट्रॅफीक रेगुलेट करूंक शकता. ज्या कारणान ट्रॅफीक पर्सनल्स जे आसा ते कमी लागतले आनी इवन एट नायट हेजी विजिबिलिटी आसा ती 100% आसता. आनी हो जो कॉन्सेप्ट आसा इट कॅन बी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल ऑल्सो. म्हटल्यार 4 रोड समज आसा जाल्यार एक ट्रॅफीक पुलीस एक कॉर्नराक रावन ही बायक जे सिग्नल आसा ते ऑपरेट करूंक शकता. ही इलेक्ट्रीक बायक आमी केल्या तेका 4 बेजीक पार्ट्स लागता जे आमी हांगा एक्सप्लेनेशनाक इजी मेथडान हांगा दवरल्या कारण भुरगीं जी येता तांकां पळोवपाक इंट्रस्टींग करपाक आमी ABCD मॅनरान ही फॉर्मेट केला. आतां A म्हटल्यार थंय आसा तो एक्सिलेटर आसा, मागीर B म्हटल्यार B आसा बॅटरी, C फॉर कंट्रोलर आनी D फॉर ड्रायव्हिंग डिवायस. खंयच्याय इलेक्ट्रीक बायकीक हे 4 वस्तू जी आसा ती गरजेची आसता. ते धरून आमी ही एक बायक केल्या आनी 3 गाडयांचे पार्ट्स यूज केला. एक स्प्लेंडर आसा, हिरो होंडा हंक आसा, तेजी हिरो होंडा हंकाची जी फ्यूल टँक आसा ती आमी फुडें लायला एज अ लूक येवपाक आनी टायर यूज केला आमी एक्टिवाचो. This is a precast structure. You can see here in Goa there are only 2 structures, Zuari Bridge and Mandvi Bridge. And this concept is used outside Goa mostly and also outside India. प्लास्टर ऑटो वॉल प्लास्टर मशीन म्हटल्यार ऑटोमॅटीक प्लास्टर पयलीं कशें आसतालें मेसन करतालो न्ही प्लास्टर तेका टायम चड लागतालो, लेबर चड, मटेरियल, टूल्स चड लागताले. आतां आमी कितें केलां मशीन केलां तें ऑटोमॅटीक वॉलाचेर प्लास्टर करता. तुका समज कितलो प्लास्टर जाय 2 मिटर त्या प्रमाणे तो सेट करपाचो आनी तो ऑटो प्लास्टर जाता. फुडें सगळें आतां सिविलान ऑटोमॅटीक येतलें. आतां खूब डेवलप जाल्लें आसा. ऑटोमॅटीक प्लास्टर करीत वयतलो वयर आनी मागीर सकयल येतलो. Here we have all the equipments which are provided for the learning of the students learning in 11th and 12th standard. So here we have the gimbal, we have the tripod, we have the cameras, and this is what we teach the students in the practicals so that they get ready for the industry. सो बेजिकली ह्या कोर्सान आमी तांकां शिकयता एटलिस्ट घराची जी बारीक बारीक रिपेर्स आसता न्ही ते तरी तेंच्या स्वतान करूंक जाय म्हणून. सो तांकां कसले पायपां आसता, कसले टॅप्स आसता, हें सगळें आमी शिकयता आनी एटलिस्ट तेंच्या घरान थोडी तरी तांकां इंट्रस्ट जेंकां इंट्रस्ट येता दे कॅन परस्यू इट एंड एटलिस्ट गर्ल्स ऑल्सो बॉयज ऑल्सो दे कॅन हेल्प एट होम बाय रिपेरिंग ऑन दियर ओन. बेसिकली हे सगळे प्रोजेक्ट्स जे आसा ते 9th आनी 10thच्या भुरग्यांनी केला. सो हांगा तेंच्यांनी प्लंबींग सायकल केला म्हटल्यार उदक आमकां खंयच्यान येता, खंयच्यान आमी यूज करता, कशें आमी ट्रीट करता ते सगळे हेतूर तेंच्यांनी दाखयला. मागीर हे सगळे टायप्स ऑफ फिटिंग्स, टायप्स ऑफ फिक्चर्स, तेंचे सिम्बॉल सगळे तेंच्यांनी ड्रॉ केला. हे सिम्बॉल्स आमी ड्रॉइंगान यूज करता सो ते तेंच्यांनी हांगा दाखयला. देन मागीर आमच्या कडेन स्मोक टेस्ट आसा.
स्मोक टेस्ट आमी ब्रँडली न्यूली इन्स्टॉल्ड पायप आसा तेजेर करता. स्मोक आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्मोक आमी इंड्यूस करता भितर आनी तो डिटेक्ट जालो जाल्यार हेचे मिनींग लिकेज जाता. सो ते सगळे डिटेक्शन पर्पजा खातीर आमी हो स्मोक टेस्ट करता. आनी लास्ट वन आसा तो आमचो सेक्शन ऑफ अ बिल्डींग, कशे पायपलायन्स वयता, खंय खंय कितें आसा, वॉश बेसीन, आमचे वॉशिंग मशीन खंय खंय आसा ते ह्या डिस्प्लेन तांकां पळोवपाक मेळटा. दोन ट्रेड चलता आमच्यो, ड्रोन पायलट आणि ड्रोन टेक्निशियन म्हणून ट्रेड चलता. स म्हयन्या ट्रेड त्यो. ओके, फर्स्टली हे गोंयांत तितले कोणाक खबर ना की आमी ह्यो ट्रेड स्टार्ट केला म्हणून विदीन ITI काकोरा. ITI काकोरा आमची सावड्डेंक केपें पडटा. ओके, थंय कित्याक घातला बिकॉज इट्स अ ग्रीन झोन आनी खंयच्या ITI घालपाक मोस्ट ऑफ दी ITI इन रेड झोन, म्हणजे फ्लायींग करपाक मेळना तुका ड्रोन बिकॉज थंय इधर एअरपोर्ट्स आहा आनी कितें आहा. ओके, सो दॅट्स वाय इट इज इन ITI काकोरा. तर विदीन द ट्रेड आमी ड्रोन पायलट म्हणजे फ्लायींग शिकयता. फ्लायींगान तुका हांगा सिम्युलेटराचे फ्लायींग शिकयतले. वन्स यू लर्न इन सिम्युलेटर मागीर तुका ड्रोन बिल्डींग शिकयता. हो एक कस्टम ड्रोन पळय आहा, हो कस्टम ड्रोन बांदपाक शिकयता. बिफोर इवन हे शिकोवपा पयलीं वॉट वी डू इज हो पळय आमचो एक बोर्ड आहा, हो तेजेर भुरग्यांक शिकयता वॉट आर द पार्ट्स ऑफ अ ड्रोन, मागीर कशें कितें कनेक्शन चलतलें. सो देर आर 2 कनेक्शन्स बेसिकली. वन इज रेडिओ कनेक्शन आनी एक व्हिडिओ कनेक्शन म्हणून आहा. ओके, व्हिडिओ हो ट्रान्समीट करता तो आतां यू विल बी एबल टू सी युअर सेल्फ ऑन द व्हिडिओ ट्रान्समिटर इट सेल्फ. सो हांगा दीस इज द व्हिडिओ ट्रान्समिशन तुजें. यू एक्चुअली एबल टू सी युअर सेल्फ विदीन दॅट. सो तो कॅमेरा पळया, इट्स ट्रान्समिटींग टू दीस पर्टिक्युलर व्हिडिओ ट्रान्समिटर. इन एडिशन टू ड्रोन्स तुका आमी 3D प्रिंटींग शिकयता. ओके, सो इन 3D प्रिंटींग कितें जाता की ड्रोन खंयचो पार्ट मोडलो, ओके, वी कॅनॉट टेल द कस्टमर की ना पार्ट येतलो 1 म्हयन्यांनी, तशें चलना. ओके, सो वी हॅव टू डू सम कायंड ऑफ जुगाड म्हणटा ताका आमी. सो बेस्ट थिंग फॉर जुगाड कितें रिपेर करपाक इज 3D प्रिंटींग. तर आमी तो पार्ट रोखडो रिपेर करून युजींग अ 3D प्रिंटर तो रिपेर करतले आनी टेम्परली चलयतले ड्रोन फॉर अबाउट 15 days टील द पार्ट कम्स. ओके, इन एडिशन टू दॅट आमी जायते केला. एक फॉर एग्जाम्पल लास्ट इयर भुरग्यांनी एक भुरगो आसलो बालाजी म्हणून, ही हॅज अ फोन मेकिंग हे. तर तेणें हांवें एक ड्रोन सर्वे केल्ली भुरग्यांक घेवन ऑफ ITI काकोरा इट सेल्फ. तर तेणें कितें केलें, सिन्स ही हॅड अ बिझनस, म्हणल्यार सर हांव तुका एक कवर प्रिंट करून हाडटा म्हणून तेणें म्हज्या फोनाक एक कवर प्रिंट करून हाडलो. ओके, सो दीस इज द सर्वे ऑफ ITI काकोरा. इन एडिशन टू दॅट आमकां टाटा, अँड थँक्स टू टाटा स्पेशली, इज आमकां इक्विपमेंट प्रोवायड केला विच इज लायक IoT इक्विपमेंट आनी 3D प्रिंटर प्रोवायड केला विच कॉस्ट आर व्हेरी हाय. दोज आर इंडस्ट्रियल ग्रेड 3D प्रिंटर्स. तर हो तुमी पळयला तो दीस इज अ रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट तसो 3D प्रिंटर, पूण इंडस्ट्रीन यूज करता तसले 3D प्रिंटर प्रोवायड केला विच कॉस्ट इट सेल्फ इज क्लोज टू 50 lakhs. ओके, इन एडिशन AI किट प्रोवायड केला तेमी विच इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हो एक कॉन्सेप्ट आहा विच इज आमकां खबर आहा वी हॅव समथींग कॉल्ड एज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून, रायट. पूण आतां तुमी एक सिनारियो चिंता. करंटली से आतां तुका फील्ड आहा, तुमचें शेत आहा, ओके, आनी तुमी शेत रोयलां आनी खंय एक डिजीज लागलो, तुका 2 पाटी ड्रोन फ्लाय करपाक पडलो. फर्स्ट इज टू आयडेंटिफाय खंय डिजीज लागला तो, आनी सेकंड वूड बी वचोन थंय स्प्रे करपाक, रायट. आतां कितें करता ड्रोन स्प्रेइंगाक फूल फील्ड स्प्रे करता जस्ट फॉर सेफ्टी रिजन्स. पूण आमची आयडिया कितें दॅट यू वील यूज AI एंड समथींग कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ AGI. AGI म्हणल्यार कितें, तो AI अल्गोरिथम पळय आहा डायरेक्टली एअर डिवायसाचेर घालतले एंड देन यू कॅन फ्लाय दीस युजींग द ड्रोन. खंय डिजीज जाला ते शेतान तीच बांदी आयडेंटिफाय करतले आनी तेजेर तीच बांदेक स्प्रे करपाचें आनी अरावंड मातशें स्प्रे करपाचें. ओके, कितें स्प्रे करता तें. सो युजींग दॅट टेक्नॉलॉजी तुजें एक फ्लायटान काम जातलें आनी फार्मराक आनी एग्रीकल्चराक कितलें सेविंग जातलें तें पळय. सो दॅट इज वन ऑफ आवर मेन अजेंडा. तो आमचो प्रोजेक्ट अजून चालू आहा आनी आमी बारीक बारीक आशिल्ले किट बीट बांदीत आहा. ओके, रोबोटिक्स किट आनी हे ते एट द ITI ताकी भुरग्यांक एक शिकपाक उमेद येची.